Spirit, amen. Heavenly Father, loving Jesus, Holy Spirit, we love you, we praise you, we glorify everything that you do in our life. Thank you for your presence is here among us, because you said where 2 or 3 are gathered in your name, your presence is right here, right now. Thank you for these beautiful children of yours. Lord Jesus, you have blessed them in every way, Lord. But we are looking for the blessings of the beautiful children who we believe are waiting for your glory, for waiting for them to be anointed, for them to receive anointing through your word. Thank you, Lord, for you are gathering us for an understanding of your word, your mighty word, doing mighty wonders in their lives. Thank you, Jesus. You never leave us or forsake us. You are with us every moment of our life. Thank you, Jesus. These mountains of barrenness, mountains of whatever sickness, infirmity, whatever reports we gather, we condemn, we destroy, and we destruct every bit of it. Throw them into the sea, never ever to return to these children again. These children's womb is blessed and fruitful. They are created in the likeness and image of God to be fruitful and multiply. And we, for all the glory of God, we receive these blessings in the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. Amen. Praise Jesus. Amen. स्वर्गींच्या बापा, हे वेळार तुझ्या पुता जेजूच्या नावान तुवें आमकां दिल्ल्या अधिकारान हांव बांदून घालता. सगळ्या वायट आत्म्या जे आसात वाऱ्यान, उदकान, जमनी पोंदाक, सगळे दोतोरेर आनी उज्यान, तूं आमचो रोसनार आनी आमचो दोनी, आनी सगळे तुजे रोसने पासत आमी तुका आर्गां आनी मोहिमा दिता. मोगाल बापा, जेजू तुज्या पुताच्या नावान आमी सगल्यो सैतानाच्यो मान्यो, ताचो दबाव आमचेर, आमच्या कुसव्याचेर आनी आमच्या फामिलीचेर उत्पन्न जाल्यात तांकां दर एकल्याक आमचे आदीन करून तांकां बांदून घालता आनी तांचो द्वेस करता. बापा, आतां आनी ह्याच वेळार आमी जोण एकल्याक आमकां आमचे कुसवे फामिलीक जेजूच्या पवित्र आनी अमोणीक रोगतान बांदून घेता. हे पवित्र रोगत जेजू तुवें आमचे पासत वारोयले, तांचे वरवीं आमी सगळींच नितळ जाल्या. ह्या तुज्या मोगा पासत आमी तुका आर्गां दिता. जेजू, आमी तुका आर्गां दिता. तुज्या मोगान आमकां वेदो घातलोल्या पासत आनी सगळ्या दुस्मानाच्या वासांतली आमकां तुवें वाटायलोल्या पासत. बापा, हे मागणे करता आमी जेजू तुज्या पुताचे नांवी. आमेन. Amen. चल, बाबा perpetual आणि Alisha. भोव स्वर्गींच्या बापा, आमी तुका आर्गां दिता ह्या भुरग्याच्या देण्या पासत. स्वर्गींच्या बापा, आमी तुका आर्गां दिता कित्याक तुवें आमकां पिडे मेकळीं दवरली. दुसरो समूर 7:15 आनी आमच्या घराब्याचेर कांयच वायट येवचें ना.
आमकां सकाळीचे दुयेंस वो पांयांक सूज डायबिटीज तें सावन कांयच आसचें ना. सर्गींचे बापा राव बाय राव तुजें मागीर आता आलिशान म्हणलं पप्पाच्या रिपीट कर बाय. भो सुर्गीच्या बापा आमी तुका अर्घां दिता ह्या भुरग्यांच्या देण्या पासत. सुर्गीच्या बापा आमी तुका अर्घां दिता कित्याक तुवें आमकां पिडा मेकली दवरली. दुसरी सुमती 7:15 आनी आमच्या गोरेब्याचेर कांयच वायट येवचें ना. आमच्या गोरबाचेर गोरबाचेर कांयच वायट येवचें ना. आमकां सकाळचे दुयेंस वो पांयांक सूज डायबिटीज तेंचा कांयच आसचें ना. गो पप्पाच्यो सर्गींचे बापा हांव तुका अर्घां दिता ना कित्याक वयर वयर हाते बी तुझे सर्गींचे उतर तुजें उतर सांगता की आमचो कोणाचोच गोरपाट जावचो ना आनी तूं आमच्या जिविताचो दितलो. तुजें उतर सांगता तूं कोणाच्या कुसव्यांतल्या फळाक नाश करूंक दिवचो ना. मुडे आलिशा सुर्गीच्या बापा तुजें उतर सांगता की आमचो कोणाचोच गोरपाट जावचो ना आनी तूं आमच्या जिविताचो पूण येवंक दिता. पूण आवक लायफ आंग दितलो. सुटका 23:26 तुजें उतर सांगता तूं कोणाचोच कुसव्यांतलो फळाक नाश करूंक दिवचो ना. मलाकी 3:10-11 गो पप्पाच्या सर्गींचे बापा हांव तुका अर्घां दिता भुरगें म्हणल्यार परस्पराचें देणी खुशेचें फळ आमचें वरदान. स्तोत्र 127.3 आमी तुका वखणटा कित्याक आमच्या हातांत आमची भुरगीं जशीं जकेऱ्याच्या हातांत आपलें बाण आनी आमी खुशाल म्हजो बाटो भुरगीं बोल्लोलो. स्तोत्र 127:4-5 परस्परा सगळे तुजे भुरग्यांक तूं खूद शिक्षण दितलो. इजायास 54:13 सर्गीच्या बापा हांव तुका अर्घां दिता कित्याक भुरगीं म्हणल्यार सवेस्पराची देणी खोशेचें फळ आमचें वरदान. स्त्रोन 127:3 आमी तुका वाखाणटा कित्याक आमच्या हातांत आमची भुरगीं जशे शेजाऱ्याच्या हातांत आपले बाण आनी आमी खुशाल आमचो बाटो भुरग्यांनी बोल्लोलो. स्त्रोन 127:4-5 सवेस्परा सगळ्या तुज्या भुरग्यांक तूं खूद शिक्षण दितलो. इजायास 54:13 सरेस्परा आमी तुका बोसता कित्याक तुजे विचार मोजे पासत शांती दिवपाचे नश्ट हाडपाचे न्हय. जेरेमायस 29:11 बरें आसा तितलें एक सोपून वरदान वयर तावन आमकां येता देवा तावन आमचेर देंवून येता आनी तो आपणोच कडेन बदलना. Everybody knows how each other is. You still say, right? Forgive. बदलिना आनी अशें आमचे मनाक केन्नाच काळोखान सांडिना. जेकब 1:17 म्हूण आमी सत मानता की आमचीं भुरगीं बरीं
आनी सोपून जाली जेजूच्या नांवान. सर्वेस्वर आमी तुका बुजतांव कित्याक तूं विचीर म्हज्या पासत शांती दिवपाची नश्ट हाडपाची न्हय. जेरोमेस 29:11 बरें आसा तितले एक सोपून वदन वयता आमकां येता देवता आमचे देंवून येता आनी तो आपुणूच केदीस बोलदो ना आनी अशें आमची मनां केन्नाच कालोखान सोडिना. जेकब 1:17 म्हूण आमी सोत मानता की आमची भुरगीं बरी आनी सोपून जाल्ली जेजूच्या नांवान. आमी केन्नाच कित्याच पासत भियोवची नात, कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां बेजडोंग करिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां गोठायन भरता. तिमोथेक 1:7 देवाचे खरे वळखी विरुद्ध उमटावून उपरासतात ते सगळे फटकिरे वाड आमी मोडून उडयता आनी आमी आमच्या संवसारी मन सोडून क्रिस्ताचे मन धरूंक आमी वावुरता. 2 कोरिंथकारांक 10:5 क्रिस्त दिता ती शांती म्हजे जिवीत चलयता. कलस्कराक 3:15 आमी केन्नाच कितेंच पासत भियोवची नात, कित्याक देवान आमकां दिल्लोय तो आत्मो आमकां बिजराव करिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां गोठायन भरता. 2 तिमोथी 1:7 देवाचे खरे वळखी विरुद्ध उमटायन उपरासता तो सगळ्या फटकिरो वेड आमी वाड मानून उडयता वाड आमी मोडून उडयता आनी आमी आमच्या संवसारी मन मन सोडून सोडून क्रिस्ताचे मन धरूंक आमी वावरता. 2 कोरिंथकारांक 10:5 क्रिस्त दिता ती शांती म्हज्या जिवीत चलयता. आमी निर्फळ वावरूची नात. वायट दीस पळोवंक पावतली तसली भुरग्यांक आमी जल्मा हाडची नात. इजायास 65:23 सर्वेस्पराचो संतोष आमचे बोळी. नेमास 8:10 हांव कितें करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. फिलिपकाराक 4:13 आमी निर्फळ वावराची नात. वायट दीस पळोवंक पावताली तसले भुरग्यांक आमी जल्माक हाडची नात. इजायास 65:23 सर्वेस्पराचो संतोष आमचे बोल. नेमास 8:10 हांव कितें करूं शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. फिलिपकारांक 4:13 सर्गींचे बापा, बालंतरांची दूख शिराप आसलोलो, पूण बापा तुझे उतर म्हणटा जेजू क्रिस्तान आमकां समुद्राचे शिरापांतली सोडून घेतली आनी आमी मानता आमी आमच्या भुरग्यांक कांयच दूख नासतना आमी आमच्या भुरग्यांक जल्म दितली. इजाया 66:7 सर्गीच्या बालंतराच्या दूख शिराप आसले, पूण बापा तुझे उतर म्हणटा जेजू क्रिस्तान आमकां समुद्राच्या शिराबांतली सोडून घेतली आनी आमी मानता आमी आमच्या भुरग्यांक कांयच दूख नासतना
आमी आमच्या भुरग्यांक चलोवंक दितली. Isaiah 66:7. मागणे गुरवारपणाचे. स्वर्गीच्या बापा, आमी तुका दिनवासताव, तुका आर्गां दिताव. गालियांत 3:13 आमकां सांगता, आपूण आमचे खातीर शिराप पडलोलो जावन क्रिस्तान आमकां समृद्धीच्या शिरापातली सोडून घेतली. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, लांकडार उमकळटा तो मनीस शिराप पडलोलो, कसलोय तो शिराप जावंक तो क्रुसार नश्ट जालो. जेजू, तुवें आमकां साल्वार केली. शिराप क्रुसार किलायलोलो आनी तुज्या मोगा पासत आमी तुका दिनवासताव. सुमिया, आतां आमी आमच्या कुसव्याचेर हात दवरताव, आमच्या कुसव्याक जिवीत उलयताव. कसलोय मरणाचो आत्मो जो आडकोळ करता, ओडचोण, गोरपाट वो एबॉर्शन हाडटा, ताका हांव नाकारतां. रिब्यूक जेजूच्या नांवान. सुमिया, तुझ्या जिवीत हें आमचे कुसव्यांत वावता. गुरवारपण म्हाका फावो करता. भुरगे तुवें मोगान आनी अजापान रचलां, तशेंच सगळे ताचे कुडीचे सांदे आसात. जेजूच्या नांवान हे गुरवारपण आमी देवाचे देणे म्हूण मानून घेताव. दीस आनी रात देवाचे उतर आमी आयकताव आनी आमचो देव सगळ्यो देंवचाराचो फोटयो आनी ताळच्यो एक वाट खबरो नाटक करूंक उडयता. सुमिया, आमी तुका दिनवासताव आनी आर्गां दिताव. तुवें आमच्या जिविताक एक व्हड बदल हाडला. आमच्या कुसव्यांत आसा ते देवाच्या दुता, गॉड्स प्रॉफेट. अशें हो तुजो दूत तुजी बरी खबर आख्या पृथ्व्या कोनशांनी परगटतले. जेजू, आमी तुज्या उतराचेर विस्वास दवरताव आनी ही सोबीत भुरगीं आमी स्विकारताव जेजूच्या पवित्र नांवान. बापा, आमी तुजो मोग करताव, तुका दिनवास दिताव. जेजू क्रिस्ता, आमी तुका दिनवासताव. पवित्र आत्म्या, आमी तुका दिनवासताव आनी ही आमची मागणी उबारताव जेजूच्या नांवान. हो शिराप भुरग्यांक जायना जावपाचो, हो शिराप गोरपाटाचो आमी तोडून काडला जेजूच्या नांवान. भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको करता. भुरगे जल्माक हाडपाचो कुसवो बरे भाशेन भुरग्यांक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता. भुरगे सारके 9 म्हयन्यांनी आनी बरे भलायकेन जल्मता. बापा, हे मागणे आमी काळजाचे खोलायेक ठावन कोरताव. जेजू, तुज्या एकल्याच मोगाल पुताच्या नांवान. आमेन. Amen. 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 Praise Jesus. भुरग्यानो, हे सगळे वाचिलां ते तुम्ही होरे सोतमानिला काळजासानू. ओ बेस्ते आयज हांव जाणो पयले आलिशा परपेच्युअल पयले पाटी वाचिलां कळ्ळें, पूण मागीर फातिमान ग्रुपां पोस्ट केलोले गेल ते पाटी सगळे डेक्लरेशन्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी, apologize कोत्ता. आई हेजे लिंक घालते 7:30 IST म्हूण घाला.
पण 7:30 मुगे टाइम तो सॉरी आय एम सो सॉरी एस्कोलास्टिका यू नो हांव राश कोत्ता मिसा वचपाक आमी आयतरा मिसा सोनवारा वयताय सो really I'm so sorry I do apologize. I am the earning konang link garle 7:30 Jennifer at Oh my 7:30. So Oh, now I'm sending again to join them. I don't know. Yeah. it's okay I'm so Yeah, sorry. yeah, it's okay. Yeah. I was in Vienna's this Konkani. Okay Yeah. my God, so praise Jesus. So this is what it is. आम्ही किते कन्फेस कोत्ताय ते आम्ही बिलीव करून जाय आमी स्वत मानपा जाय ते आणि हे सगळे स्क्रिप्चर एकठांय केले आणि ते आम्ही उच्चारताय उच्चारपाक कितें बेश्टे तोंडान उच्चारप ना ते आमगे काळजां रिगूं जाय भितर ते काळजां रिगयल मुटरी ते फ्लॅश जाता ते जिवीत जाता आणि मागीर ते आमकां उलोवपा सोंपें जाता. सो आयज आमी उलोवया कितें आमी जिबेन कितें कोत्ताय ती ही आमगे जीब आहा तिका आमी म्हणटाय न्ही आड ना म्हण पूण एक पाट आमी ते जिबेन आमी उतर उलयताय ती आमगे बेसांव आहा ते पासून आमी कित कोत्ताय सेपरेट कोत्ताय कित्याक ते जिबेन आमी एक पाट बेसांव घाताय तेच जिबेन आमी कस कोत्ताय एक ते जिबेन आमी भिरांत हाडटाय तेच जिबेन आमी भावार्थ हाडटाय ते जिबेन आमी जायती कोत्ताय न्ही आतां हे सिच्युएशना आमगेल्या हे जिबेन आमी कित कोत्ताय आमी दोतोरागे गेल मुटरी रिपोर्ट मेळ मुटरी हे जिबेन आमी तो रिपोर्ट सारको डिस्क्रायब कोत्ताय तो रिपोर्ट कित सांगत तो आमी सारको स्प्रेड कोत्ताय सुटाव कोत्ताय आनी सांगताय हो रिपोर्ट हे म्हणटा रिपोर्ट ते हे म्हणलां हे भाशेन जालां सगळी डिटेल कोत्ताय त्या रिपोर्टान न्ही पूण रॉंग न्ही ते रॉंग न्ही कित्याक दोतोरान रिपोर्ट दिला ती फोट जायना सारकें सोत पूण पूण देवान तू कित सांगिलां देवागे उतरान तू कितें जायन दी कितें येवन दी तुगे तू तुजे बारबो हांव आहा तुका हांवें मुज भाशेन रोचिला मुज भाशेन तुका रोचिला उत्पत्तीगे पुस्तक सांगता एक वड ती आनी आमी तें पोतून पोतून उलयताय हे सिच्युएशना इंग्लिशी ग्रुपां उलयताय कोंकणी ग्रुपां उलयताय आपणे देव म्हणटा हांवें तुका मुज भाशेन रोचिला मुज भाशेन तुका रोचिल जाल्यार तूं मुज भाशेन परफेक्ट तुका कांय उणें ना तूं सारको परफेक्ट रोचिला आनी तूं कित्याक रोचिला परफेक्ट बेश्टो संवसारान येवन वचपा जाय म्हूण रोचलो ना तुका आपूण रोचिला वाडूंक आनी चोडूंक रोचील तुका हे आमकां देवागे उतर सांगता न्ही जाल्यार हे सगळे रिपोर्ट आमकां दोतोरान दाखयले जाल्यार वय दाखयले पूण आहा बट देवागे उतर कितें सांगत म्हाका आपणा भाशेन परफेक्ट रोचील म्हूण तू कितें वायट येयलें जाल्यार आपूण तुजे बारबो आहा म्हण आनी आमी ते पाटी म्हणलां आयजाया 43 वर्स 2 घाल रे बाबा Sister, they ponne korar. Oh, that ponne korar, yes. So Isaiah 43 verse 2 amka konkanin kit सांगता चोया बायबलाचे वाचता. So वाचू वाच thank you Fatima. उदकांतल्यान वेशी तुज्या सांगाता हांव आसतलो नदींतल्यान वेशी त्यो तुका गिरासच्यो नांत उज्यांतल्यान चोलशी तू लासचो नाय आनी दोगां तू उलपोचो नाय. Praise God. So आता आमी हाय ते सिच्युएशना आमी नदींतल्यानू पास जाताय न्ही उज्यांतल्यान पास जाताय न्ही आमगे प्रॉब्लेम आमगे कितें म्हणटाय ते आमगे डिफिकल्टी जाण जायन लोक आमकां क्वेश्चन विचारता ते क्वेश्चन आमकां विचारपा नाका पूण लोक आमकां हर्ट करपा जाय म्हूण ते क्वेश्चन विचारता जाल्यार आमी नदींतल्यान पास जाताय उज्यांतल्यान पास जाताय कळ्ळें आनी आमकां दूख लागता तेदोन देव कितें म्हणटा भुरग्यानो देव कितें म्हणटा हांव तुजे बारबो आहा आनी मुखार वाच रे बाबा कारण हांव सोर्वेस्पोर
तुझो देव. इस्रायल पवित्र म्हूण वंदिता तो. तुझो तारोक. तुका सोडूंक हावेन इजिप्ताक सोडून दिलो. तुका जोडून घेवंक कुश आनी शेबा म्हाका नाका जाली. आणि कंटिन्यू. म्हज्या दोळ्या मुखार तू ओमोळीक देखून हांव तुका मान दिता. प्रेज जीसस. आणि तुझो मोग करता म्हणून तुका जोडून घेवंक खंयच्याय लोकाक सोडून दिता. प्रेज गॉड. तुझो जीव वाचोवंक राष्ट्रा लेगून बरो घालता. प्रेज गॉड. चोयला हें देव सांगता. आनी इंग्लिशीन कित म्हणटा, यू आर प्रेशियस टू मी. आय विल गिव अप नेशन्स. हांव कितें आहा तें हांव सोडून दिवपा आहा तूच पासत. कित्याक तूं म्हाका ओमोलीक. यू आर व्हेरी प्रेशियस टू मी एंड आय लव यू. हांव तुजो मोग कोत म्हणटा. देव सांगता कित्याक हांव सर्वेस्पर देव म्हणटा. जाल्यार हें सगळें आमी रिपोर्ट आयकताय. सगळे बॅड न्यूज आयकताय. सगळे ना 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 आयकताय न्ही. पूण आमी ते उतराचेर बिलीव कोत्ताय. तें देवागे उतर आमकां कितें सांगत तें देवान सांगिलां. ओय दोळे दांपून काळजां भितोसान आमी बिलीव कोत्ताय तें. ओ आमी भिरांत येता आमचेर. ना मुस्ता जावपा ना मुस्ता. ओय मुस्ता आमी दुबावताय. दुबावताय ते दोनो बाबा. जेम्स 1. आमी दुबावताय ते दोनो. आमकां देवागे उतर कितें सांगत चोय. देव आतां आमकां सांगता आपूण राष्ट्र दिता तुमचे पासत. तुमकां कांयच जावपा ना. तुमकां आपूण डिफेक्टीव रचलो नाय. पूण आमकां जेम्स कितें सांगत चोय. आमकां दुबाव येता. आम सगळे आमकां बिलीव करपा तो सैतान आमकां आडायता. म्हणचे बिलीव करपा दिना. आमकां तें पावल मुखार वचपा दिना बावार्थान. सो James 1 verse 6 onwards. So हिंग आमकां कितें सांगता देवागे उतरू. वाच फातिमा. पूण कसलोच दुबाव दोरी नासतना भावार्थान ती मागूंक जाय. दुबाव दवरता ती वाऱ्यान हालता दोलता तसल्या दोरयाच्या लारा सारकी. दोशी ओडोन सदां ओतीर पावलांनी चलतात तसल्या मनशांनी आपूण मागतात तें सर्वेस्परा करचें घेतेली म्हूण चिंतूंक फावना. प्रेज गॉड. चोय दुबाव दोत्ताय ते मनशां देव कितें म्हणटा. डबल मायंडेड. दोशी ओडोन सदां ओतीर पावलांनी चलतात ती. दोशी ओतीर पावलांनी म्हणचे हिंग तेंच म्हणटा आसता तें डबल मायंडेड. ओय जाता काय ना काय जाता काय ना काय आपूण. सो आमी कितें कोत्ताय तो रिपोर्ट आयकल म्हणटरी भिताय. आनी ते रिपोर्टाचेर आमी कंट्रोल घेताय. आनी आमी मुखार पावल मारपा सोदताय आमगे मनशा मोनान. ह्युमन मायंड कळ्ळें. पूण आमी देवागे उतर आयकपा विसरताय. देवागे उतर सोतमानू विसरताय. आनी तेदो आमी कितें जाताय आमगे भावार्थ हालोता. दुबाव येता आमकां. आनी तो दुबाव एक चिंतप आयले म्हणटरी मागीर सुबेज जाता आनी सुबेज जाता. आनी ती भिरांत आमकां आमचो इद्वास करता. तो भिरांत आमकां हालोयता. पूण जोरी आमी ते देवागे उतराचेर ते उतर आमकां सांगिल्लें तें तूं उदकां गेल जाल्यार हांव आहा तुजे बरोबर. तूं भिवू नाका. तुका आपुणें भिरांतीचो ओत्मो दिलो ना. तुका आपूण दिला गोटायेचो ओत्मो. सो हें सगळें तर आमी ते उतराचेर जोरी रावलीं जाल्यार आमकां गोटाय आसतली आनी तो देव आमकां जिवीत जातलो. वयवना. आनी हें करपाक आमी
कित करपा जाय हें करपा आतां आमी जोमले ते भाशेन जमपा जाय कळ्ळें आमी जोमिल्ली आनी मागीर तेदो आमी कित कोत्ताय एकमुखाको देवा भाशेन देवागे लँग्वेज उलयताय देवागे उतर उलयताय आमी समज रेशमान म्हाका कित म्हणलें आयज हांव दोतोरागे गेलो रिपोर्ट हें जालो सो रेशमा म्हाका सांगूंक कॉमेंट्स करचे पयलें हांव रेशमा म्हणटा कॅन्सल तूं कित उलयता तितलें हांव कॅन्सल कोत्ता सो हांव मागीर रेशमा कित कोत्ता हांव उगडास कोत्ता चोय रेशमा देवागे उतर हें सांगता देवागे उतर तें सांगता सो तो रिपोर्ट आमी आनी डिटेल उलोवपा वचनाय रिपोर्ट सांगत जायत पूण देवागे उतर हें सांगता सो हांव कित सांगपा सोदिता हे भाशेन तर आमी एकमुखा कनेक्टेड रावलीं जाल्यार तें उतर आमकां आमचे भितर जिवीत जातलें आनी हें आमी कन्फेशन केलें पयलीं न्ही ती कन्फेशन आमी तोंडान कित्याक केलें कितें आमकां देवागे उतर सांगता आमी तोंडान उलयतले बाबा पुट रोमन्स 8 Romans 10 I think 10:17 10:8 so 8 and 9 so वाची तर पवित्र पुस्तक म्हणटा उतर तुका लागींच आसा तुज्या तोंडांत आनी तुज्या काळजांत हे उतर आमी पोरगोट्टाव तें भावार्थाचें उतर कोरेंस जेजू सोमी म्हूण तुज्या तोंडान उच्चारशी आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो म्हूण काळजांत तावन भावार्थ दवरशी जाल्यार तुका तारण मेळटलें प्रेज गॉड तर पवित्र पुस्तक म्हणटा उतर लागीं आहा तुज्या तोंडांतल्यान तें तूं उच्चारलें जाल्यार आनी तुगे काळजांतल्यान तें उतर तुगे काळजां आहा तें तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें बेश्टें भायर सरना टप 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 करून उलयना तें काळजां आहा तें उतर देवा गेलें तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरता आनी तेदोनू तो भावार्थ तुका धारण दिता If you confess in your mouth and believe in your heart that Jesus Christ is the Lord, you will be saved. तुका तारण मेळटलें कळ्ळें सो देखून आमी त्यो उच्चारणी कोत्ताय देखून ते आमी उच्चारताय उतर तें आमी पयलीं डेक्लरेशन केलें तें दॅट इज द पर्पज तें तुमच्यान दोगांयनी गोबायलांच्यान म्हणपा जाता सोद्दां देखून आमी 2 पार्ट म्हणटाय तें कित्याक वयर गेल जाल्यार 17 असो रे बाबा 10:17 सो भावार्थ कितकोन येता म्हणटूच संदेश कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जाता आनी संदेश कानार पडप क्रिस्त परगोटणे वरवीं सो हे वरवीं आमी क्रिस्त परगोटणी कोत्ताय हे वरवीं फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड सो ते आमी पोत्तून देखून आमी तें 2 पार्ट म्हणटाय एकलो म्हणलो दुसरो रिपीट कोत्ता आनी ताचे बारबो आमी सगळे म्युटाचे आहात तीय रिपीट कोत्ताय कळ्ळें सो आमी तें कन्फेस कोत्ताय कन्फेशन म्हणटाय ताका तितू ते स्क्रिप्चरान तूं एक पासून स्क्रिप्चर काण डेली तुमी कन्फेस केलो that is becoming alive ते जिवीत जाता कित्याक ते देवागे उतर ते एक इंग्लिश बायबल आयल काण कोंकणी बायबल आयल काण फातिमान रेशमान जायत वार केला ते एकठांय करपा ते कोंकणी भाशेन करपा कित्याक समजिकाय जाय इंग्लिशीन समजिकाय ना कोंकणीन समजिकाय देखून आमी सगळे एकठांय जाताय इंग्लिशीन बरें समजना जाल्यार कोंकणीन समजिया ते सोयतानाच्या आमकां आडावपा जायना कशी आडावपा जायना कशें जाल्यार तें उतर तुमच्या कानार पडपा जाय आनी आमगे रॉकी बाब यू नो उतर चोय देव कितकोन मनशां सिलेक्ट कोत्ता चूज कोत्ता त्या मनशांक आनी आतां हांव उडो कोणाक उलयता ते म्हाका सांगता
ते रॉकीगे तोंडांतल्या म्हणटा ती उतर भायर सोदताय ती पवित्र उतर भायर सोदते देवागे उतर तो स्क्रिप्चर कोट कोत्ता ते चोय ते आयकोता आनी ते कितें जाता तेज कानार ते आयकिल म्हणटरी ते आपणागे काळजांक येता वाव चोय काय बर कोन रॉकी देवागे उतर हें जाता तो होली स्पिरीट तूं काळीज उदकी केल म्हणटरी तो होली स्पिरीट तुगे काळजां रीग घेता भुरग्यानो आनी तो एक फाट तो काळजां तुगे भितर सरलो ते रिपोर्ट येवन दी कितें येवन दी तूं हालना तुका भिरांत येना कित्याकू तुका देवान सांगिलां आयजाया 41:10 वाच रे बाबा तुका देवान सांगिलां डू नॉट फियर आय एम विथ यू ते रिपोर्ट येवन दी तूं भिनाका तूं मुगे भुरगें हांव तुजे बारबो आहा सो दोतरागे एक पाडेल रिपोर्ट येता सगळें येता पूण तुका भिरांत हाडटा भिरांत दिवपाक कोण येता तो चोर जॉन 10:10 सांगत ते भाशेन तो चोर येता चोरूंक मारूंक आनी निसोंटोण करूंक पयलीं घालया जॉन 10:10 घाल बाबा तूं हाजी आसतना सो चोरूंक तो चोर हो रिपोर्ट येता तो चोर कळ्ळें चोय चोर येता तो फकत चोरूंक मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर आयलां प्रेज गॉड सो देव आयला तुमकां म्हाका सगळ्यांक परिपूर्ण जिवीत दिवपाक अबंडंट लायफ कळ्ळें पूण तो चोर येता चोर कितकोन येता ते रिपोर्टा फॉर्मान येता भिरांती फॉर्मान येता आमकां देव बेसांव घालपाना मुसता आमगे लायफान हे भाशेन जावपाना मुसता दुबाव येता भिरांत येता आनी मागीर कितें जाता तूं सगळें तें देवागे उतर आहा तें इसोता आनी तूं तुगे मन ते ते दुस्मानाक ते चोराक येवकार दिता तुगे मनांत आनी तें सगळें तुवें वावर केलो तो सगळें तूं उतर शिकलो तें गेलें वाऱ्यार सो देखून आमगेलें मन आमी नोसरूंक जाय तुका उलोवन तो रिपोर्ट येच पयलें कोणाकूय तुका देवागे उतर सांगत त्या मनशा कडेन उलोवपा जाय कळ्ळें आनी तुगे भावार्थ गोट दवरपा जाय कित्याक देवा टायम लागता देवागे चिंतना आमी नेणोय देवागे वे आमी नेणोय आनी पोत्तून तेच आमकां देवागे उतर सांगता मुगे चिंतना तुगे चिंतना न्ही आयजाया 55 कर बाबा मुगे चिंतना आहाय ती तुगे चिंतना न्ही आनी तुगे चिंतना आहाय ती मुगे चिंतना न्ही तुका जाय ते दोनो हांव दिवपा ना म्हाका जाय तुवें पासियन्स काडलोलें म्हाका जाय तुका शिकोवपाक मुगे किंगडम कितकोन चलत ती मुगे राज कितकोन चलत ते 55 8 सो ते भाशेन आमी चिंतून जाय ते भाशेन आमी नियाळ करूंक जाय आनी ते भाशेन देखून आमी जोमा जावपा जाय आनी शिकपा जाय उतर कितें सांगत तें आमकां वाच बाबा तर म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय उलयता तो सर्वेस्पोर प्रेज गॉड 11 चोय तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर म्हजी खुशी पाळल्या बगर आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शार्ती पावयल्या शिवाय निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना हे भाशेन देव सांगता तुगे चिंतना आहाय ती मुगे चिंतना न्ही तुका जाय म्हूण हांवें करपा ना म्हाका जाय तुगे पासियन्स म्हाका जाय तुगे टायम म्हाका जाय तुगे काडीस पूण मुगे उतर जे तूं वाचिता तें मुगे उतर तें तुज बुगलेसां मुज बुगले बेश्टे रिती येवपाना म्हणटा इट वील कम ओन्ली वेन इट हॅज परफॉर्मड इट्स ड्युटीज आपणागे काम धाडलें ते कामाक तें सुफोळ जाल म्हणटरी मुज बुगले येतो म्हणटा आतां हे स्क्रिप्चर तुमी बरोयाय आनी वाचाय कळ्ळें आनी नियाळ कराय तुमकां रेवलेशन मेळटा
हे पोतून वाचील म्हणटरी ते तुमकां अंडरस्टँडिंग मेळटा आनी तो पवित्र आत्मो तुमचे भितर आहा आमचे जोण एकल्या भितर पवित्र आत्मो आहा तो आमकां उजवाड दिता तो आमगे गिन्यान उजवाडायता आनी सगळें हें देवागे उतर आमकां सांगता फोट न्ही देव फोटकीर न्ही प्रॉमीस ही उतर आमकां प्रॉमीस सोपूत जिवीत माहिती उतर तें उतर पोत्तून वचपाना म्हणटा तें उतर सोत जावपा आयलां हिंगा संवसारांत टायम लागता ओय त्या टायमा भितर कित करपाचें तुमी टायमा भितर आमी कित करपाचें देवाक सोदपाचें पोत्तून जेरमाया 29:11 हेंय आमी म्हणटाय पोत्तून गॉड नोज द प्लॅन्स तुज पासत तुगे मुगे प्लॅन तुज पासत कितें आहाय ते हांव जाणो कळ्ळें देव जाणो तुज पासत कित प्लॅन आहाय ते 11 जेरमाया 29:11 म्हणटा 12 कित म्हणटा तूं येवन मुज पासत मुको मागील जाल्यार हांव तुगेलें आयकतलो मागणें आयकतो म्हणटा 13 कित म्हणटा कम एंड सीक मी म्हाका यो आनी सोद आनी तूं सोदीत रावलो म्हणटरी हांव तुका मेळटो म्हणटा सो हे टायमा भितर आमी रावताय त्या टायमा भितर आमी देवा सोदूंक जाय आनी देवा आमी कितको सोदताय अशें करून एकमुखां मेळ्ळी म्हणटरी आमी तें देवागे उतर सुटावी कोत्ताय आमी तें देवागे उतर उतकी कोत्ताय आनी एकमुखां समजिकाय दिताय गोटाय दिताय तें उत्तर तें प्रॉमीस ती कळ्ळें ती प्रॉमीस आमी आलपानाय आमी गोटाय दिताय आनी आमी देवाचेर विस्वास दवरताय तें कर बाबा आयजाया 41:10 उत्पत्ती सो आमी अशें करून मेळटाय ते दोन बूक हाडाय आनी बरोयाय स्क्रिप्चर आनी ते मागीर कितें वाचिल तें फातिमा पोत्तून घातलें हें सगळें आमी कन्फेशन केलें तें कळ्ळें पोत्तून वाचय आनी तें मागीर तुमकां अलायव जातलें कळ्ळें ओके वाच बाबा तर भिवू नाका कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसां हुस्केऊन घाबरून पळोवं नाका कित्याक हांव तुजो देव तुका हांव बोलवंत करतां आनी मोजत दितां म्हज्या जोयतीवन उजव्या हातान तुका सांबाळून दवरतां प्रेज गॉड सो उजव्या हातान म्हणटा तो तुका सांबाळून दवरता देव सांबाळटा बोलवंत कोत्ता कळ्ळें सो हे भाशेन आमकां देव आपणा बोगले आपोवपासूं दिता देव आमकां मोगन अंडरस्टँडींग दिवपासूं दिता कळ्ळें पूण एक फावट कितें जाता आमकां दुबाव जाता आनी आमी पयस वचपा सोदताय तरी आमकां देव ओडून हाडना तो आमकां चॉयस दिता बिकॉज देव मोग गॉड इज लव सो तुका देवागे आयकपा नाका तो तुका फोर्स करना तो तुका चॉयस दिता इट्स ओके यू चूज तूं चॉयस करता कितें करपाकू तो तें सगळें आपूण कंट्रोल करपाक तेदो तूं कितें जाता सांडवता कळ्ळें ही आमगे भुरगीं आतां फातिमा रेशमा स्ट्रायव कोत्ताय शिकपा देवागे उतर कळ्ळें इंग्लीश ग्रुपां हिंगा तिंगा सगळ्याक पूण एक आपणागे प्रॉब्लम आहा म्हूण आमी देवा बोले गेलीं पूण देवान कितें केलें आपणागे उतर शिकयलें तांकां आपणागे उतर दाखयलें तांकां आनी मागीर अल्टिमेटली कितें जालें तें प्रॉब्लम आहा तें ती विसरलीं कित्याक ती देवागे ओडोक घेयत मुखार पावलीं सो तूं फाटल्यान कितें आहा तें तूं चिंता वचना तूं देवाचेर फोकस करता मुगे तोर दोडो देवाचे आहा जाल्यार म्हाका भिरांत ना देव जाणो म्हाका कितें जाय तें म्हाका कितें उणें आहा तें देव जाणो आनी केदोन दिवपा जाय तें देव जाणो आतां वाचिलां आमी आमगे चिंतना देवागे चिंतना न्ही आनी देवागे चिंतना आमच्या ओन सोकोल नाय देवागे चिंतना सगळीं वयर आहाय इट्स अबाव दी अर्थ मोडो कितें म्हणटा तें बाबा 8 जमीन आनी हें उदकांतल्यान चलता तें नो आयजाया 55
मुगे आपणांगे चिंतना कित म्हणटा तो तर मोजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय न्हय. आणि मोजो वाटो तुमचो वाटो न्हय. प्रेज गॉड. And next one. जितले मोळोक पृथ्वे परस उंच आसा तितलो मोजो वाटो तुमच्या वाटां परस उंच उंच. चोयलें? आणि मोजी चिंतना तुमच्या चिंतना वोन व्हरती. Praise God. So देवागे चिंतना सदां उंच, सदां सुपिरियर, सदां सुपरनॅचरल. तो आमकां ओलकी वस्तू दिना. तो ऑलवेज तो आमकां बरे हातेन दिता. पूण आमकां कित कोत्ताय, आमी लूट कोत्ताय आनी आमचे आतां जाय तेदोन जाय म्हाका. यू नो तेम कोत्ताय आमी, म्हणजे आमी जिद्दी जाताय आनी आमकां मागीर कित करपा तें कळना. पूण स्टेप बाय स्टेप देवागे उतर आमी शिकपाक कॉमेस कोत्ताय तेदो आमकां समजिकाय मेळटा, तेदो आमकां कळटा, तेदो आमकां देव मार्वलस थिंग्स दाखयता. आमकां एकदम सुपरनॅचरल पावलां स्टेप बाय स्टेप आमकां शिकोवपा सोदिता. आनी रिपोर्ट सगळे येताय कित्याक दोतोर शिकले, दोतोर आपणांगे शिकपा प्रमाणे सगळे डायग्नोज कोत्ताय. ते डायग्नोज फायनल न्ही, बिकॉज दोतोर हा तो देव न्ही. देव आमगे रोचनाक, देव आमगे हिलर, देव आमगे सोर्स. नाहलोलें सगळें हांव एकलें कोण फ्रेंडाको उलयता, तेगे भुरगें 12 वर्सां जालें हा. आनी ताणें कित केलें म्हणून ताका आपयलां एक पाटी, एक दीस आपयत मागीर ताका टेस्टमनी दिवपाक. आनी ताणें मागीर म्हाका सांगिल्लें तें आपणा एकू फेलोपियन ट्यूब आसलोलो तरी पूण तागे भुरगें जालें. कितकोन जालें? सुपरनॅचरल. सो म्हाका तें एकदम लागोलें 12 वर्सांनी ओ 11 वर्सांनी कितें. सो हांवें ताका डिटेल घेतलें ना, कित्याक हांवें सांगिल्लें एक दीस यो आनी तूं आमकां उलय, हे भाशेन सांगिल्लें ताका. पूण एक फेलोपियन ट्यूब आसतलो. आनी एक टेस्टिमनी आयकिलां हांवें, कित्याक तो युट्रस नासतना भुरगीं रचोलें आनी ती आवयक खबर पासून ना आपणांगे भुरगीं रचोल म्हूण. ती सोदूं जाय म्हाका टेस्टिमनी. हें तर देवाचें करपा जाता जाल्यार आमी कोणू आमी हें करपा जाय तें करपा जाय कोण न्ही. आमी तागेर वचना. सो आमी कशें करून चलपा जाय तें इंस्ट्रक्शन मॅन्युअल दिला. आमी एक नवी मोटर घेतली म्हणटरी इंस्ट्रक्शन मॅन्युअल येता न्ही, कितकोन चलोवपाचें, हें ब्लूटूथ ऑन करपाचो, हें करपाचें. ते भाशेन आमकां मॅन्युअल कितें? बायबल. सो ते बायबलान तें उतर आहा तें आमगेलें इंस्ट्रक्शन मॅन्युअल. सो आमी फेल कित्याक जाताय, आमी प्रोग्रेस कित्याक जायनाय, कित्याक लॅक ऑफ नॉलेज. आपणांगे लोक म्हणटा पिड्यार जाता कित्याक तांकां नॉलेज ना, तांकां अंडरस्टँडींग ना आपणांगे उतराचें. हें आमकां देव सांगता, माय पीपल पॅरिश बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ नॉलेज. होसाया 4:6. सो ते भाशेन देखून आमी अशें करून एकठांय जाताय. आनी चोय रॉकीनूय मनशां आपयता, आमी लिंक धाडटाय. आमकां कांय ना म्हूण न्ही, आमकां कितें आमकां जाय तुमकां देवागे उतरान वाडयलोलीं. हें सगळें जाता तें लोकांगे खबर आयकना जावपा, लोकां संवसारा पयस दोन देवागे उतराचेर फोकस दवरपाक. आनी हें जालें म्हणटरी भुरगें रचत ते देवागे उतरान अनॉयंट जाता. देवागे पावर तुजे भितर आसता पयलो आनी मागीर तें देवागे उतर शिकल म्हणटरी तें मोगान तें भुरगें वाडोता. सो घोडये तो देवागे प्लॅन आसतलो आमकां. देवागे उतर आमी शिकपाक कशेंय कोन्न देव हिंगा हाय तो कोइन्सिडन्स न्ही. बेस्ती आमी हिंगा आयलो नाय आतां. हो टायम कितें कोन्न कोणाचे वरवीं पूण देव उलयता, कोणाचे वरवीं देव आपयता. यू नो. आनी तो रिपोर्ट आहा तो आमी कॅन्सल. हें उतर आमी उलोवपा शिकताय. मागीर आमी रिपोर्ट सांगिला ओय, पूण मगे देव हें सांगता ते भाशेन उलोवपा सगळें आमी देवागे लँग्वेज उलोवपा शिकताय. जाणो तें हें कोन्ना जावपाक. आनी आमगे उतरां सांबाळूं शिकताय. तें उतर उलोवचे पयलें आमी शिकताय. कित्याक कितें म्हणण्यो प्रोवर्ब्स 18:21 तें वाचिता फातिमा? हय. प्रोवर्ब्स 18:21 म्हणटा. कितें म्हणटा तें आयकया.
तू कितें उलोयताय ताचे वेल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता. म्हणटोच तुज्या उतरांचो परिणाम तुवें मांडून घेवंक जाय. सारखे. सो तो रिपोर्ट आयलो, ते रिपोर्टा डिटेल दिली. डेथ एंड लायफ इज इन द पावर ऑफ युअर टंग. तू कितें उलयता, तुका जिवीत जाय, तुका मरण जाय, तुका बेसांव जाय, तुका कस जाय. कित्याक कस आमगे सगळे कस काडून उडयले जेजून. ते आमी दुसरे पाट म्हणया. कळ्ळें? ते आमी दुसरे पाट शिकया. जेजू फुरसाचे मरपाक देवान आपणागे एकल्या पुता बेस्तो धाडलो ना आमचे पासत. Then marvelous things, व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू केले आमचे पासत. आनी व्हडली वस्त म्हणल्यार कितें, आमगे मोगा पासत तो फुरसार मेला, फुरसार रोगत वारयला. आनी ते रोगता वरवीं सगळे शिरापांतली, सगळे वायटांतली आमकां धुवन उडयलें आनी आमकां निवड केलें सारकी. सो आमकां आनी बॅरनस, चायल्डलेसनेस कसलो कस ना. आतां आमी हो टायम रावताय रावताय रावताय, पासियन्स शिकताय आनी आमी देवागेले उतर शिकताय. देवागे मोग आमगे काळजां एकदम वाडयताय. आनी तें बेस्ती जायना. बेस्तो बायबल, हांव बायबल वाचिता, हांवें बायबल वाचिला, कांय कळपा ना तुका. म्हाकाय तशें जातालें. एक पाट तुवें वाचिल्लें तें उतर तुका कांयच कळना. तुका तो पवित्र आत्मो जाय तुजे भितर आहा तो पवित्र आत्मो तुका जाय तें रेवलेशन दिवपाक, तें उजवाडीत करपाक. तें उतर, हांवें बायबल वाचिता, ओय म्हाका रॉकीन बायबल वाच म्हणला, हांव बायबल वाचिता. ना 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 ना. देखून आमी पावल स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, सुसेगाद सुसेगाद एक एक स्क्रिप्चर निवड कोन आयकून. एक पाट तुवें तो वाचिलो, तुका एक आनी मातशें दोळे बंद कोन बरो टायम दिवपा जाय देवाक. आनी तुम दोगांय गोबायल एकठांय आहल्यार बरें एकमुका शिकोवप. बरो कोन सोंसणीकायेन आयकिलो तो पवित्र आत्मो उलोवपा लागता. तो स्क्रिप्चर तुका उलोवपा लागता, तुका रेवलेशन मेळटा. तें बरोवन पासून दवरून जाता तुमच्यान. तो देवागे आवाज तुका कितें सांगपा सोदिता, तुका कितें उलोवपा सोदिता. तूं बोवाड केलें जाल्यार तुका कांय आवाज येवपाना. यू हॅव टू बी क्वायट, बी स्टील and know that I am God. Psalm 41:10. I think it's 41:10. So that is the scripture that tells you, be still. Just be still. ओगे राव, ओगेपणान आयक. हांव तुका कितें सांगपा सोदिता, तुका उलोवपा सोदिता. सो हें सांगून आयज आमी बंद करुया ही क्लास. कळ्ळें? सो आतां बंद कर बाबा स्क्रीनू. तुमकां कितें समजलो ना, ओ तें कितें चड उलयलां, ओ तें स्क्रिप्चर समजलो ना, फास्ट उलयलां जाल्यार तुमच्यान सांगपा जाता. कितें समजपा उणें जालां, ओ मुगे तुमकां बरे भाशेन समजलो ना. पूण हे भाशेनचोय आतां मेळ्ळी म्हणटरी आमी कितें पूण शिकतलीं, आमी घोट कोत्तलीं आमगे भावार्थ. कळ्ळें? देखून आमी धाकले जोम्यान मेळपाचें. आनी सेम प्रॉब्लम आमकां प्रॉब्लमींग डिस्कस करपा नाका. सगळीं जाणोय आमी कितें, आमगे बेसांव कितें आनी आमगे देव जाणो. आमकां लोकांक जाण जावपा नाका. देव जाणो आमकां कितें जाय तें. आनी देवान आमकां ऑलरेडी दिलां. आमी भावार्थान क्लेम कोत्ताय. भावार्थान आमगे रायट आमी घेताय. कित्याक आमकां तें ऑलरेडी दिलो आहा. सो तुमकां कितें सांगपा जाय, कितें समजलो ना, क्वेश्चन विचारपा जाय. ओ समजोलां, ओ हुंय कितें उण जालां. सो रॉकी सांग बाबा. ना सिस्टर, बरें जालां सांगून. प्रेज गॉड. सगळें बरें एक्सप्लेन केलां तुवें. Praise God. Thank you, Papacho. Oh, Escolastica. Yes. Yeah, I thought Rocky's. Sorry. Yes. No, Praise because God. Thank you, Jesus. yeah. Yes, thank you. Yeah, Rocky. सिस्टर म्हाका एक क्वेश्चन करपा जाय. सो न्हू आज हांव एक भयणीक उलयतालो. सो तूं तेका उलयला ऑलरेडी. ओके. सो तें रिट्रीटा बी वयता.
ना न्हू पण ताका प्रिचरान कितें सांगिल्लें म्हणजे तेगे कोणें फादर इन लॉ कोणें तरी घरां कितें तरी केलां ते अशें करून पयलें गाड्यांगे बी वयतालो पूण बट शी हॅव नो सोल्युशन ताका सोल्युशन हालीं भिरांत गायल्या ओके सो हेजे वयल्यान मातशें कितें सोजमणी दिवपाक तुवें कित्याक Galatians 3:13. या Galatians या 3:13. कित सांगत आमकां सोगले शिरापांतले सोगले कर्स एवरीथिंग वॉट एवर इज देर रॉकी तो जेजू येन ताणे ते इतू रोगत वारोयला घाल रे बाबा फातिमा कित्याक तें म्हाका सांगोता अशें म्हळ्यार आम बिलीव कोना म्हणटा बट तेणें ताका भिरांत गायल्या बट सोल्युशन दिलें ना प्रेज गॉड कित्याक ताका वय हांव उलयलें तेदो न्हू रॉकी तेंच सांगता तुका तें एकदम अमेज जालें तुवें ताका देवागे उतर ते भाशेन दिलें म्हण सो तुका देवान कितें करून काडलो तो चोय तें उतर आपणाक गेलें ताका पावोवपाक कळ्ळें एक जालें सेकंड थिंग ताका समजिकाय ना ते उतराची सो ताका सांगिल्लें मागीर आमकां टायम मेळटा तेदो न्हू आमी उलोवया म्हण आतां तुवें क्वेश्चन तें उलयता तें म्हाकाय कळ्ळें कित्याक हांवूय पयलो तेसो आसलो म्हाकाय उतर आसना या म्हाकाय तशें आसलेलें आतां हांव एक ग्रूप आयलो म्हणटी म्हाका कळ्ळें अंडरस्टँडींग तेजे भाशेन तेंय तेश कोन्न उलयतालें सो म्हाका तुवें तेका बरें अंडरस्टँड हे उतरा दिलो जाय आतां तें बरें जॉयन जालां आसतलें वय वय जालें तें ओके सो हांव आजून ड्रायव्हिंग कोता हांव थांबोलां हें क्वेश्चन करपा जाय नो वरीज ओके सो कोण वाचिता पपेचा तुका वाचपा जाय पपेचा तू वाच बाय 13 जेजू क्रिस्त उदेशी अब्रामाक दिल्लो आशीर्वाद विदेशांक पावचे खातीर आमी बासायलोलो आत्मो भावार्था वरवीं आमकां मेळचे पासत लाकडार उमकलचलो तो मनीस श्राप पडलोलो अशें पवित्र पुस्तकांत बरयलेलें आसा त्या प्रमाणे आपुणूच आमचे खातीर श्राप पडलो जावं क्रिस्तान आमकां समृद्धीचे शिरापांतले सोडून घेतली प्रेज गॉड समजलें आतां सो तो मनीस येवन तुज पासत शिराप जालो तो फुरसार मेलो आनी फुरसार म्हूण तुज पासत तुगे शिराप म्हणटा तो कोण म्हणटा तो तुका तो शिराप घेवन तो गेलो कित्याक तू क्लीन करपाक आपणागे रोगत वारोयल तेणें तुका निवड करपाक कळ्ळें आनी हे व्हडले बाग कित्याक ते शिरापान तुका सगळें तुजें येता तें काडून ताणें उडयलां आपणाचें घेतलां तूं कोत्ता आसलोलें कोणाचे पासत तूं ना हांव करपा नासलो कोणाचे पासत पूण तो फुरसार वचून तुजे पासत तो शिराप जावन तो गेलो आतां कोण उलयता तूं ताका हें सांग हें आमी दुसरे पाट उलोवया म्हणलोलें आतां रॉकीन भायर काडलें तें सो तो जेजू क्रिस्त तुज पासत आयलो आनी ते लाकडार मेलो आनी तुगे सगळे शिराप तो तुका काडून गेलो वय ना हय आत तुका तें क्वेश्चन विचारलो ताजो आन्सर मेळ्ळा ओ आनी मुखार वचपा जाय तुका मुखार गेल जाल्यार मागीर तुका बारबो स्क्रिप्चर जाताय ते देखून हांव एक इल्लें दिवपाचो दी तुका ओके समजलें सो आमी आनी शिरापान नाय कोणाकू ओय तांकां भुरगीं जायनाय तांकां शिराप लागोल मसता ना 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 तो तेंप गेलो समजल तूं आतां तूं रायटफूल तूं कितें म्हणटाय ताका रायट आहा तुका तूं बापागे धू ते बापागे तूं धू ते सगळे ते घरां तुवें जियोवपा जाय सो तूं सारकें फ्री तुका फ्रीडम आहा समजलें कस ना शिराप ना समजलें आतां आमी हें दुसरे पाट कोरया समजलें डिटेल घेया हो स्क्रिप्चर घेया आनी हेर सगळे कस दुसरे पाट उलोवया पूण
हे आम्ही आता शिकतली आणि रॉकी कडे उलयत जाल्यार तो तुका सांगतलो इलिनेशी कित्याक Okay. तो उलयत आतां तो देवागे उतर जाणो न्ही तो उलयत तेदो कितें करता पवित्र आत्मा ताजे भितरल्यान उलयता कळ्ळें एक एक पाट उलयता कित्याक तो पवित्र आत्मे सांगपा जाय तुका कितें मेसेज दिवपा जाय हय तर तेदो ते भायर सोडटा ते आमगे न्ही आतां ते आमी उलयताय ते आमगे न्ही आतां मुको चोय कांय बरयलो नाहलोलें पूण एक म्हाका मोना येता ते हांव तो स्क्रिप्चर उलयतां आनी म्हाका जाय तुमी अंडरस्टँड आतां देवान म्हाका कितें उजा केली हो ग्रूप उजा करपाकू खूंय म्हाका मुगे चोय म्हाका गरज ना न्ही पूण देवान म्हणलें चल त्या भुरग्यांक एकठांय कर तांकां दाखोय आपणागे उतर आनी हांव रिस्पेक्ट करता ते भाशेन कित्याक हो मुगे टायम आतां देव म्हाका उजार कोत्ता ते भाशेन हांवें पावल मारपा जाय आतां रॉकी दिसू दिसनाका हांव जाणो रॉकी कितकोन देवा सोदिल तो आनी तो आपणागे ल्हानपणान तो पावल मारता आनी ते देव ताका दिता गूण तो कित्याक तूं उडो उलयताले न्ही तो उलयत तो आपूण एकदम अमेज जात म्हण आपणा एकदम अजाप जात म्हण तो हे भाशेन उलयत म्हण वयव ना पापाच्या हय तो न्ही ताजे भितर पवित्र आत्मा आहा तो उलयता समजलें हय रॉकीन वयर काडला वाद देवयलो ना रे तुवें देवयलो पोत्तून वयर सिस्टर आनी एक क्वेश्चन हे काबा क्वेश्चन पयले म्हणजे बिया बोपार एक्सप्लेन कर तांकां ते आमचे बी आमच्या काळजात दुसऱ्या कोणाचे बोर बी रोखताय वय ते आमी तो टॉपिक आख्खो घेया दुसरे पाटी ओके ओके हे आतां तांकां आमी फेथच दिल न्ही सो दुसरे पाट तो आख्खो टॉपिक घेया फॉरगिवनेस एंड कर्स एंड एवरीथिंग कळ्ळें सो ते भाशेन ओके सो आनी कोण आसल्यार तुमी आपुयाय तांकां आनी हे भाशेन आमी शिकया कळ्ळें हांव एक्सपर्ट न्ही पूण हांव म्हाका इन्स्पिरेशन येता ते भाशेन हांव उलयतां आनी तो ताज्या आदीन करपाचें सगळें तागे उतर तें आमगे उतर न्ही आमगे काम आमगे संवसारान धाडलें आयज येवन फाल्यां वचपा न्ही बरें व्हडलें घर काण बरे भाशेन न्हेसून वचपा न्ही आमकां काम करपा धाडलें आपणागे उतर उलोवपा धाडलें तें आमी काम करपा जाय आनी आमी तें बरे भाशेन काम करपा जाय ताका जाय ते भाशेन आमकां जाय ते भाशेन न्ही आमकां नांव मेळटलें फाम मेळटली ना 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 तें तागे काम न्ही प्रेज गॉड सो या समजलां पपेचो हय आलिशा हय आलिशा थँक्यू आं तो आलिशान तोंड गोड म्हण म्हाका बरें दिसलें आयज थँक्यू प्रेज गॉड थँक्यू एंड अगेन हांव सॉरी म्हणटा कित्याक हांवें 7:30 म्हणल्यार पर्थ टायम घालो मातशें लूट जालें म्हाका आयज सॉरी आनी एस्कोलास्टिका तुगे कितें आहा बाये ना सिस्टर थँक्यू थँक्यू फातिमा निमण प्रेयर कोत्ता हय बापाचे करू सिस्टर हय कर बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन मोगला बापा तुका अर्घा आनी दिनवास मोगला जेजू अर्घा आनी दिनवास पवित्र आत्म्या तुका अर्घा आनी दिनवास ह्या वेळा पासो तो सोबीत वेळ जो आमी सारला पवित्र आत्म्या तुका अर्घा सिस्टर मारिया वरवीं तुवें आमकां जायते शिकोवन दिले आनी बरी समजिकायेन शिकयल्या पासत आमी तुका अर्घा आनी दिनवास दिता मोगला बापा तुजी उतरां तुजी चिंतनां आमची चिंतनां न्हय आनी तुज्यो वाटो आमच्यो वाटो न्हय बापा तुजें जिवें उतर जें आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें शाटी पळयल्या शिवाय रावना मोगला बापा आमी तुका अर्घा आनी दिनवास दिता आनी आमी मागता जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन 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 थँक्यू जीसस देव